आमी तोंडाचेर ताबो दवरपा विशीं उलोयतात आनी हांगा एक ल्हान बुन्याद घालता परत कांय नव्यो वस्तू ज्यो म्हाका दिसना ह्या आदी हांव उलोयल्या आनी हांवें थोडें शिकप दिलां वस्तू विशीं जे आमी आमच्या तोंडांत करूंक फावना आनी आमी निती विशीं उलोयलें तारकार तिक्का न्हयकारी जावप बोडाय करप तुजो न्हय तसल्यो जायत्यो वेगवेगळ्यो वस्तू ज्यो म्हाका दिसता खरेंच म्हत्वाच्यो आयज आमी पळोवया वस्तू ज्यो आमी करूंक जाय आमच्या तोंडांत कित्याक खरेपणी अदीक बरें तुवें कितें करूंक जाय ताचेर मन दान दवरलेलें न्हय तुवें करूंक नाका ताचेर म्हाका खरेंच दिसता जायते फावटी आमी स्वताक हारोयतात कित्याक आमचें मन दान आमी वायट करतात ताचेर आसता आनी आमी तोकोस करता तें करिना जावंक आनी न्हय तें करपा विशीं एक उदाहरण जर आमी मन दान दीत दुसऱ्या लोकांक एक आशिर्वाद जावंक दुसऱ्या लोकांक उत्तेजन दिवन दुसऱ्या लोकांक दान दिवन जाल्यार तें आपशींच अपस्वार्थीपण तुज्या जिवितांतलें काडून उडयता तो दोन दिसा उठोन उपस्वार्थी जायना जावचे बदलेक हांव शिकल्या बरें आसा ताचेर लक्ष दवरूंक कित्याक वायट आसा ताचेर आमी बरें जैत करता आनी इतलेंच न्हय म्हाका दिसता सवय वाटांनी आमकां बऱ्याक पडटलें जर आमी वय खारी वस्तू करूंक ताचेर मन दान दवरल्यार आनी न्हय वायट वस्तू ज्यो आमी करूंक फावना म्हाका दिसता सारकें न्हय म्हूण बोगोर असलेंच सगळो वेळ चिंतूंक हांवें तें करूंक ना हांवें तें करूंक नाका हांवें तें करूंक नाका म्हाका ताचेर बारीक दवो दवरूंक जाय बारीक दोरो दवरूंक जाय खरेंच कितल्या अदीक फायद्याचें फकत मन दान दवरूंक तुवें करूंक जाय ताचेर तोंडार ताबो दवरूंक तुका चड फायद्याचें सगलें जें आमी करूंक तोजवीत केला त्या सुमानान तुका शिकोवंक तुजें जिवितांत तुका आदार दितलें तुका बरें जिवीत जिवंक आदार दितलें तुज्या दिसपोटी जिवितांत तुका आनीक शक्ती दितलें सो तूं तें करशी तर आमी सगळीं जाणां जावंक सोदतात फायदो कितें हे आसात थोडे फायदे सो तूं तुजें तोंड वापरूंक जाय ताका वापरताय तर आनी न्हय कित्याक तुवें वापरूंक नाका ताका तुका मेवतलें रोखडेच आनी चड अजापांचे जाबाब तुज्या मागण्यांक इसाया 58 हो ग्रांथ हांव हे स्पश्ट करूंक उजार कोत्ताना वर्स 9 पवित्र आत्मो तुजेर येतलो फकत तुका आसा म्हूण एक देवाची भेट वो एक पावटी तुज्या जिवितांत तुवें पवित्र आत्मो तुजेर येवंक मागला आनी तुका दिसता देव तुका सवय आसा हाची सोजमनी न्हय हे सासणांक आसा आमी मनशाक घुट्ट दवरतात तर तूं जाणय बेगीनच आमच्यान भायर घालूं येता आमी एफेसकारांक 5 परमोणे गरज आमी पवित्र आत्म्यान भरलेली आसोंक आनी एफेसकारांक 5:18 म्हणटा पवित्र आत्म्यान सदांच भरोन राव स्वता लागीं उलोवन गावन स्तोत्रां आनी गायनां तुजी काळजांत संगीत रचून आत्मीक गायनां गावून आनीक एक भाशण तर म्हणटा एकामेका लागीं उलोवन स्तोत्रां आनी गायनांनी तर तूं जाणय बरें हांव अशें म्हणटा आमी दोनूय करुया तर म्हाका उमेदीचें म्हटल्या उपरांत सदांच पवित्र आत्म्यान भरोन राव एक वस्त जाची तो खबर करता ती आमी उलोवपाची रीत तर जर तुका पवित्र आत्म्यान भरोंक जाय स्वता लागीं सारके भाशेन उलोवंक खात्री कर दुसऱ्या भाशेन बरे भाशेन उलय आनी एक पळय सॉरी हें शिकोवन हांवें चड वेळ घेवंक ना जाची म्हाका संवय जाल्या कित्याक म्हाका दिसता हो भाग म्हाका दिसता जो म्हत्वाचो आसा तो हांवें सांगपाची गरज ना की तूं स्वता लागीं उलयता ते पोरी तुज्या तोंडांतले स्वता लागीं स्वता विशीं उतरां भायर सोदतात ते पोरी तुजे विशीं जावन आसा कांय चड म्हत्वाची उतरां जाचेर तुवें दान मन दवरूंक जाय गरज तुवें तुजे बद्दल म्हणूंक जें देव तुजे बद्दल म्हणटा पळय तें आनी सगळ्या संवसाराक लोकांन जाणी आपल्या तोंडा विशीं शीस दवरूंक ना आपल्या विशीं कांय चड वायट वस्तू म्हणोंक पावतात म्हज्यान कांयच सारकें करिनेचो कितेंच म्हजें थंय बरें जायना दर एक फावटी म्हाका थोडे दुडे मेवतात कितें पूण जाता आनी तें लुस्कोन जाता कोणूच म्हजो मोग करिना सगळींच म्हाका नाकारतात तुवें स्वता विशीं असल्यो वस्तू म्हणोंक बंद करूंक जाय कित्याक तुज्या स्वताच्या कुमसारा वेले तुज्यान वचो नेजो आयकात बायबल हेब्रांक हातून म्हणटा आतां म्हाका जाय तुमी ससमोंक जेजू आमच्या कुमसाराचो परम यादनीक वाव म्हणजे ताच्यान फकत करूं येता आमी कितें म्हणटात तें कुमसाराचो अर्थ असोच गरज आमी तेंच म्हणोंक जे देव म्हणटा आमी म्हणूंक जाय जे देव म्हणटा आनी तें उतर शिकोंक आनी उतर उलोवंक न्हय भावना पोरमोने उलोवंक हेर लोकां म्हणटात तें उलोवंक न्हय तुज्या सैमीक मनांतलें उलोवंक न्हय तुज्या परिस्थिती पोरमोने उलोवंक न्हय पूण गरज आमी शिकोंक देवाचें उतर कित्याक जेजून म्हणलें म्हजी उतरां जिवीत आनी तांतून आसा पवित्र आत्मो
तुमकां कितले जाणां असली वागणूक आसा जी एक वायट वागणूक जी तुका खरेंच बोदूंक जाय. तर बोनखोर वस्तूंक शिनोंक जशी ती सदांच थंय परी आसपाची आसात पळय तशी. बोनखोर म्हणून म्हाका हातून प्रश्न आसा, ही म्हजी अडखळ, हांव हातून फसलेली आसा. ही म्हाका प्रश्न, ही म्हजी आडखळ, हांव फसलेली आसा. तुवें अशें करची गरज आसा सारक्यो न्हय त्यो वस्तू सारक्यो आसात अशें म्हणूंक जाय. त्यो तुका देवाच्या उतरान तश्यो मेलत तर तुका जेवणाची वायट संवय आसा दिसाक 50 पावटी भोंवनाका म्हणून. म्हाका वायट संवय आसा जो तुका साकर खावपाची संवय आसा म्हणून नाका. इश्टा कुकी खाल्यार हांवें बारा खावंक जाय, म्हाका ताबो दवरीन येजो ना उलोवपाचें बंद कर. तुमी कितलीं जाणां सजमतात हांव कितें म्हणटा. आनी जें कितें तूं म्हणटाय तूं एकसुरें आसतना आनी स्वता लागीं उलोयता. जें उलोवप तूं स्वता लागीं उलोयताय, जें आनी कसलेंय उलोवपाकीन ओदीक आसा, म्हज्यान तुका सांगूंक पासून जायना तें कितलें म्हत्वाचें तें. सो तुका पवित्र आत्म्यान बरोंक जाय, तुवें स्वता लागीं उलोवंक जाय सारके भाशेन. तुवें उतराचें नियाळ करूंक शिकोंक जाय. हो एक फायदो तोंडार ताबो दवरूंक. आनी तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आनंद, म्हजे देवा तुजो आनंद वाडटलो. जेन्ना तुवें सुरू करतूस तुजें तोंड उजार करूंक फावो तें परी. तुमी कांय जाणां स्वताक निराशी कोतात स्वताचे भासा भाशेन. तुका देंवचारा कडल्यान कसलोच आदार नाका. गरज ना आनी कोणें येवन तुजी उमेद काडून घेवंक. तूं स्वताक निराशी करपान चड हुशार आसा. मुन्यो ओट्रा, जिवीत आनी मरणाची शक्ती जिबेन आसा. ताचे आदी पासून म्हटलां आनी त्या ग्रंथांनी पासून म्हटलेलें आसा वर्स 20 आनी 21 की आमी आमची उतरां खातात. आमच्या तोंडांतल्या उतरांनी आमी धादोशी जावंक जाय जावन बऱ्याक वो वायटाक. तर हांव परत म्हणटा, तुज्यान स्वताक निराशी करूं येता, तुज्यान स्वताक दुखी करूं येता, वो तुज्यान स्वताक उत्तेजन दिवं येता, तुज्यान स्वताक उमेदी दवरूं येता. तूं खुशाल ना जाणो जावं की तुका भावना वयर ताबो आसा म्हूण. गरज ना तुवें उठोन म्हणूंक वय म्हाका निराशी दिसता, हांव निराशी आसतली दिसभर. तूं जाणो केन्नाय सकाळीं उठून आनी घडीक तुका जबरशें दिसना, सगलें सारके वाटेन वचोंक तोचवीत कोत्ता इश्टा. आमी सुरू कोत्ता, ओ इश्टा म्हाका बरें दिसना, ओ इश्टा वायट दिसता, ओ निराशी जाला, म्हाका उमेद ना. बरें तूं जाणोय कितें जावपाचें तुवें उठोन म्हटलेलें, दोनयाचो आनंद म्हजी शक्ती. आनी हांव निराशी जावन दीस सारपाक ना. हांव म्हाका फायद्याक पडटात त्यो वस्तू विशीं चिंततलीं, हांव उलोवप कोत्तलीं. चलात तुज्या जिविताक झुजात. देंवचाराक तुज्या जिविताचो आनीक एक दीस दिनाका. तुज्या तोंडांतल्या उतरांनी झूज. हांव तुका कितें सांगता तें म्हत्वाचें, पूण तूं स्वताक कितें सांगताय तें आनीकय म्हत्वाचें. आनी कोणें तुका कितें सांगता ताचे परस तूं स्वताक कितें सांगताय तुका. तुमकां कांय जाणांक प्रकाशवाणी जाणां देखूनच म्हजें लहार आयज सारकें न्हय. तुमी कितलीं जाणां हांव उलयता ते सजमतात. सोयतानाक तें दार बंद कोत्ता. जेन्ना तूं तुजें तोंडार ताबो दवरता आनी तूं खात्री करता की जें तूं उलयता तें देवाच्यान उजार करूं येता म्हूण, तें देंवचाराचो तोंडार दान बंद कोत्ता. चड करून तारकार करूंक नाकार तोज गुणगुणूंक पिरगोवंक कोडी काडूंक हे विशय येतोच आनी सोत मानता ते कुडीचें पेकोवप जावं येता. सारक्यो त्यो वस्तू उलोवन बायबल म्हणटा पेकोवपाची शक्ती आसा तुमच्या तोंडांतल्या उतरांनी. परत इसायास 58 हाचे वयर उलयता. तो सारको वस्तू उलोवंक जायतो फायदो आसा. आतां आत्मीकतायेन वाडल्यान ती रांदची परिक्षा घेवया. कितल्या जाणांक तें आवडटा तुमकां आवडटा वा आवडना तें घेवया. 1 कोरिंथ्यांक चॅप्टर 3 वर्स 1. तुवें फकत एका मनशाक आयकोंक जाय आनी तुज्यान सांगो येता ती कितली आत्मीकताय तुज्या बायबलीचेर कितल्यो रिस्क वडल्या ताचेर आटापूंक ना. वो तुजे कडेन क्रिस्तांव देंगिनी कितले आसात, वो तूं मोटरान कितें स्टिकर वो सुमारान कितले पावटी गोज्जे वेता. हांतली आमकां एकूय वस्त सांगना आत्मीक स्थिती दुसऱ्या मनशाची स्थिती. म्हाका दिसता खरेंच लोकांक वळखूंक तुवें तांकां सगळे परिस्थितीन पळोवंक जाय. लोकान कोश्तोक भोगलेले लोकांक तांकां जाय तें मेलोना जातोच.
एक कोरीतकारांक 3:1 पावलू महान शिस्त कोरीतकारा लागींची पवित्र आत्म्यान भरलेली आनी आत्मीक देनांनी इगोर्ज चलयताली. तांकां म्हणटा भावा भयणीनो आत्मो मेला त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जायना कित्याक क्रिस्ता सवें तुमी आजून सुपुर्ली बालकां आसात. हांवें तुमकां उलोवंक जाय तुमी ल्हान भुरगीं जशीं जीं आजुनूय उलोवंक नकत तीं. आतां हें म्हाका उमेदीचें लागलें तें पुरायेन सजमनी दिता बायबलीन मेवची ना. तो मुखार सांगता हांवें तुमकां पेवंक दूद दिलां सुकें खाण तुमकां दिवंक ना कित्याक तसलें खाण जेवण दिवंक तुमकां तोचो ना आनी आजुनूय नजो कित्याक आजुनूय तूं मनशा सोयंबाचे वंडोवनाय पोरमेवणे जियेतात आनी आतां तयार जाता सांगोंक तो कसो जमो ती आत्मीकतायेन जेवण म्हूण कित्याक ती म्हणटात तुमची चालीन देवा सवें सुपुर्ली भुरगीं तुमी आजुनूय सारकी उलोवंक शिकोंक ना तुमी सारकी उलोवंक जायना. आनी उपरांत तो म्हणटा हे परी आमी जाणो तुमी आत्मीकतायेन जियेनात म्हूण कित्याक तुमी आजुनूय मनशा सोयंबाचे वंडोवनाय पोरमेवणे जियेतात. दुसऱ्या उतरांनी ताचे वागणुकीक साद्या कुडीच्या उमालाचेर आटापलेले. तुमचे मोदें निर्दुकाय आनी झगडीं वसतात म्हणटच तुमच्या जिविताची चाल मनशा सोयंबाच्या वंडोवनायची जाली आनी तुमी फकत मांस रक्ताची मनशां जाल्यांत अशें न्हय जाता सारकें न्हय. स्वताक आयकात आनी तुमी खंय आसात तें गमतलें. बंद कर म्हणोंक हांवें तशें म्हणोंक ना हांव फकाणां कोत्तालीं हांव मस्कऱ्यो कोत्तालीं. तुज्या उतरांची जबाबदारी घे आनी सजमोंक जाय की जर तुमी ते तोंडांतले भायर सरल्या जाल्यार ती फावो तितले वेळ तुज्या काळजान आसोंक थंय कितें पूण उत्पन्न करूंक जें जावन आसा खारान तुवें तें तोंडांतले भायर काडूंक. तुज्या तोंडांतले कोट भायर सरलेलो आयको येता. तुज्या तोंडांतल्यान निर्दुकाय भायर सरली आयको येता. जेन्ना तूं आयकता दुसऱ्या लोकांचेर आशिर्वाद पडला म्हूण तूं खरेंचपणी ताचे पासून खुशाल आसता. तुका कशें दिसता आनी तूं कितें म्हणटाय हाचेर लक्ष दी जेन्ना तूं दुसऱ्या लोकांच्या आशिर्वादाची खबर आयकता. तुज्या तोंडांतले भायर सरता दाखयत खरें रूप तुज्यान भावार्थ वो तुजे तोंडांतली भायर सरलेली आयको येता. मोग वा अपस्वार्थीपण लोभ वा दुस्वास निर्दुकाय तुका खरेंच स्वार्थी वळख जाता आनी तुज्या दुसऱ्या लोकांक वळखो येता. एक वस्त तुवें करूंक जाय तूं कोणा सांगाता सोयरी कोण चड शादी ती आयकोंक ती कितें म्हणटात पळय ती. न्हय खरी लोकां बरोबर भोंवनाका. आतां हांव म्हणना तांचे सवय कसलो संबंद दवरिनाका कित्याक तुजी गोवायकी आनी थीरपण तांकां आदार दिवंक शकता. पूण तुवें चुत्राय धरूंक गरज तुजे लागशिल्या बांदपासान कोण आसा ताचे वयर आनी कोणा लागीं तुजी लागशिली सोयरी गोत आसा पळय ती कोणाक तूं काळीज उक्तें कोत्ता तें. अपस्वार्थी लोभी मनशांचो सांगात दिनाका. कोण 2 व्हड्यांचेर पांय दवरता तांचो एक पांय संवसारान आसा आनी दुसरो स्वर्गाराचो सांगात करिनात. म्हाका दिसना हें शक्य आसा म्हूण पूण हांवें जाणो ते एका तुलनापणे क्रिस्तांचें वर्णन करता. जायतींच क्रिस्तांव सोंबीक क्रिस्तांवां काळजांतल्यान तोंडांतल्यान उलयतात. दर फावटी तुजें तोंड उकडटा. तुजी भावना तूं उलयता ती उतरां वयर सकयल चलयता. भिरांकूल दिसता न्हय. स्यो वस्तू ज्यो तुवें तुज्या तोंडान करूंक जाय आनी जर ह्यो वस्तू करूंक तूं गुंतले आसा जाल्यार तूं करूंक पावचें ना त्यो वस्तू ज्यो तुवें करूंक फावना. पयलो आंकडो नकलो तुका हें करूंक शक्ती आसा वो ना पळय ती पूण इश्टा हें तुज्या जिवितान बदलो पाडूंक शकता खरेंच आनी तुजे लागीं नासली ती नवी शक्ती घडूंक जाता. तुवें आशिर्वाद दिवंक येता तितल्याचेरूय आशिर्वाद तुवें दिवंक जाय दोनमान धरूंक. तुका शक्ती आसा आशिर्वाद दिवंक आनी शक्ती आसा शिरापूंक. तुज्या तोंडांतल्या उतरां पोरमोणे. आंकडो 6 चॅप्टर 6 जेन्ना ह्या विशयी हांव अभ्यास करता आनी अदीक महान प्रकाशवाणी म्हाका मेवल्या. एक वयली वस्त जी हांव म्हणटा उठ्ठोच की देवा आयच्या दिसाक देवाच्या नांवान आशिर्वाद दिता. म्हज्या घोवाक आशिर्वाद दिता म्हज्या भुरग्याक आशिर्वाद दिता म्हज्या नाती नातरांक म्हज्या जावांक म्हज्या सुनांक हांव स्वताक आशिर्वाद दिता जेजूच्या नांवान. हांव आशिर्वादा खाला जियेतली. हांव भितर वेतोच म्हजेर आशिर्वाद आसा भायर सोदतोच. हे
तूं कितें म्हणपाचें आसा कितें जिविताक बरें आसा तें म्हूण तुज्या जिवितान उणेंपण हाडटा तसलें कित्याक म्हणून बंद कर देंवचाराक दारां उकडूंक ताणें चोरूंक व्हरोंक सगळें जे जेजू मेलो तुका दिवंक तुजें तोंड बंद कर. म्हाका जाय सगळ्यांनी हें पळोवंक. आनी देवान मोइसेसाक म्हणलें आयरनांनी तुज्या पुतान कोडे अशें उलय इस्रायलाच्या पुता धुवाचेर आशिर्वाद घालूंक असो तुमी तांकां अशें म्हणटल्यात. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामोलाचो पोरशूल तुजेर घालूं आनी तुका प्रासन जावं. तुका काकूत दाखोवन मागले उपकार तुका दिवं. सर्वेस्पर आपलें मुखामोल तुका दाखोवन आनी तुका शांती दिवं. आनी ती म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों म्हणटा सर्वेस्पर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पर तुजी काळजी घेवं. तुवें मागलेले उपकार दिवं ताचें मुखामोल तुजेर घालूं. कितली बरी वस्त. आनी तरी म्हाका त्या उतरांची शक्ती सजमोंक ना आनी कितें कोत्तलो ते पासून सजमोंक ना. म्हाका दुबाव लागला तो सजमोतलो आसतलो म्हूण. कुडीक तांणी ते पास्तोराचेर इस्कॉलान शिकयलेले ती पोरी तांणी दर एक धर्मीक सर्वीस सोंपोवचें म्हूण आनी उतरान चेरूल भावार्थ आसोंक जाय. देखून म्हत्वाचें म्हाका तुमकां सुटावें करूंक की वो आशिर्वाद तुजे वयर मागता आनी निश्चय करूंक जाय की तशें हांवें करतूच तुवें ती भावार्थान आपणायतली म्हूण आनी तुजें जिवीत बदलतलें. कित्याक हांव सत मानता सगल्या शिरापां वयर आमकां अधिकार दवरूंक शक्ती आसा म्हूण जी आमचेर आयल्यात कित्याक वायट वस्तू तुजे सवे आनी तुजे उलयल्यात. ज्या 3 दानांत तूं बायबल म्हणटा त्याच तोंडांतल्यान भायर सरतात आशिर्वाद आनी शिराप असल्या वस्तू भाव भयणींक फावूं ना आनी हें मिसळ करप सोडून दिवंक जाय. देवान तुका दिल्या त्या दिसाक शिरापू नाका ताचे विशीं कितें वायट म्हणून. दिसाक आशिर्वाद दी. सकाळीं उठोन म्हूण ह्या दिसाक जेजूच्या नांवान हांव आशिर्वाद दिता. आयचो दीस आशिर्वादाचो जातलो. हांव भितर वेतोच म्हजेर आशिर्वाद आसता हांव भायर वेतोचूय. पळोवया आनी आतां 2 समृत 28. ह्या हावेसरांतलो जायत्यो वस्तू गरज तुवें फावो तितल्यो पावटी वाचूंक त्यो तुवें देखोर करीसर. आनी हांव तुमकां आव्हान दिता तुज्या जिविताच्या दर एका दिसाक ह्यो वस्तू तुज्या जिवितान उलोवंक उगडास तर. तुज्या जिवितान तुका हेरा परस अधिकार आसा. तुजा न्हय. कोण तुजे सवे न्हयकारी उलयत ताची म्हाका पर्वा ना. तुज्यान ती कितें म्हणटात ताचे विरोध होयकारी जावं येता कित्याक तुज्या जिवितान हेरा परस अदीक अधिकार तुजेर आसा आनी कोणाक नाका तसो. जेन्ना हांव वाडटालीं म्हज्या बापायन म्हाका कितल्योच न्हयकारी वस्तू म्हटलेल्यो आनी ताच्या शिरापान खाल जियेताली. हांव शिकप पर्यान देवाचें उतर भावार्थान हांवें म्हज्या तोंडान उचारूंक जाय तें आनी तशें कोत्तोच न्हयकारी खुमसार परते जालें जो दुसरो लोक करूंक तोजवीत कोत्तालो. कोण पूण आमेन म्हणटलो. 2 समृत 28. आयज हांव तुमकां दिता ह्या सगल्या सर्वेस्परा देवाच्या कायद्यांक विस्वासान तुमी पालो दिशात जाल्यार तो तुमकां प्रितुमे वेल्या सोर पोरजां परस व्हड कोत्तलो. सर्वेस्पर देव तुमच्या शाराचेर आनी शेतांचेर तो तुमच्या शारांचेर आनी शेतांचेर आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर देव तुमकां जायतीं भुरगीं दिवं तुमकां पीक तुमचें पीक गोरवां आनी मेंढरां व्हडा तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. म्हज्या भुरगीं म्हज्या कुडीची फळां हांव म्हणटा ताचेर आशिर्वाद आसा म्हूण म्हज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद आसा. म्हज्या पसरार आसा ते बास्किटीन आशिर्वाद. हांव रांदिना पूण रांदलें तर जेवणाचेर आशिर्वाद. भितर येताना आशिर्वाद आसतलो आनी तूं भायर वेताना तुजेर आशिर्वाद आसतलो. चलात तुजें तोंड म्हज्या देवाचे सेवेक उजार करुयात. जेन्ना हांव आयज म्हज्या दारांतल्यान भायर सरता म्हजेर आशिर्वाद आसा. पोस्त्यारूय आसा मार्केटानूय आशिर्वाद आसा. मुख्य रस्त्यार आसतना आशिर्वाद आसा. चलात देंवचाराक रागार करात. तुज्या जिवितान वयर जबाबदारी घेवंक सुरू कर. तुज्या जिविताचेर तुजे परस अदीक जबाबदारी कोणाचीच ना. तुज्याच सुत्रांनी तुज्या जिविताचें नास करपाचें बंद कर आनी मागीर परत त्याच प्रवाचनकारान येवंक अपेक्षा धरून
तो तुका बरें कोत्तलो म्हूण तुज्या नेनारपणाचें निमित्त दिवंक जायना. तुमचेर विरुद्ध दुस्मान येतात तेन्ना सर्वेस्पर देव तांचे बॉल मोडून उडयतलो. एके वाटेंतल्यान ते येतले पूण जोलीम मोलीम शिपडोन ते परत वेतले. तुमच्या वावराचेर सर्वेस्पर देव आपलो आशिर्वाद घालतलो. देखून हांव म्हणटा म्हज्या बँक अकावंटार आशिर्वाद आसा, म्हजें सेविंग अकावंटूय. खूंय दुडू घातल्या ताचेर आशिर्वाद आसा. हांव जेयता तो जमनीर आशिर्वाद आसा. हांव जितलें कोत्ता तितल्याचेरूय आशिर्वाद आसा. आनी मागीर तूं हांगा पयशे जाल्यार वसीक राव आनी तुमकां दितलो म्हूण प्रवासांक बासलेले त्या गांवांत तुमकां सर्वेस्पर दिवं भुरगीं दितलो. हांवें चड वावर केला देवान म्हज्या वावराचेर आशिर्वाद घातला. हें म्हाका आवडटा. तुमी तयार आसात वस्ते रा आनी सर्वेस्पर तुका तोकली कोत्तलो न्हय शेपडी, तो वयर कोत्तलो आनी न्हय खाला. हांव वर्सां जालीं वचूं म्हणटा आनी म्हाका दिसता ह्याच कारणाक लागून हांव आयज आसा थंय आसा. म्हाका दिसना आमकां थावें जाला म्हूण आमकां कितली अडचण जाता ती. जियोंक ते फुडाराचें जिवी जे देवान आमकां आदींच तयार दवरला, कित्याक आमी आमच्या येवजणेन कबलातीन ना म्हूण. हांव आयच्या दिसाक आशिर्वाद दिता. हांव भितर वेतोच आशिर्वाद दिता, भायर वेतोच म्हज्या भुरग्याचेर, म्हज्या घोवाचेर, म्हज्या कुडीर आशिर्वाद, म्हज्या सुन्याचेर, म्हज्या घराचेर आशिर्वाद, म्हज्या जमनीर आशिर्वाद, म्हज्या शिरविसेचेर आशिर्वाद. तेंच जाल्यार एक प्रकाशवाणी पळय, म्हजेर आशिर्वाद आसा. बरें, दुसरी वस्त जाचेर आमी खरेंच दान मन दवरूंक जाय ते आमच्या तोंडा विशीं. आनी तूं जाणो ही कांय आसतल नवी खबर न्हय, पूण आमी हें फावो तितलें करिना. बायबल म्हणटा स्तोत्रा 104 की आमी दिनवास न्ही दिवंक जाय म्हूण. तें म्हणोंक जाय. देवान निवारला ताणें तें म्हणोंक जाय, म्हणोंक जाय, म्हणोंक जाय. आमी गरज दिनवासता तें आनी म्हणोंक जाय, तें म्हणोंक जाय. देखून जायतो लोक म्हणटा वय तुमी जाणो म्हजें काळीज दिनवासता. बरें तुजें तोंड उकोड. लोकांक सांग तूं ताचे आभारी तांणी तुजे पासत कितें केलां त्या पासत. देवाक सांग तूं ताका कितें दिनवासता तें. तर सकाळीं दिनवासेची वेळ दवर, 3 वा 5 मिनीट घे आनी तुज्यान चिंतूंक जाता तितल्याकूय देवाक दिनवासनी दी. सगळें गरम उदक थान, तें तुजें जेवण, तुज्या माथ्या वेले आसरो, ते खाटीर थान तुज्यान रोडाची कदेल वो वॉकर नासतना उठोंक जाता. देखून तुका निर्मिला नीट चलोवंक जाता, तुजें मोदलें एकलें जावंक, तुजें चिंतून येता तितल्या आशिर्वादांक देवाक दिनवासनी दी. देवान आमकां तोंड दिला ताची मोहिमा उच्चारूंक आनी थोरकार करून ताची मोहिमा उच्चारिनात. तुका मात तर खबर आसा लोक कितलो खुशाल लोक जावपाचो जो तांणी आपले काळीज आनी मन आनी तोंड दिनवासनी भरून दवरलेले तर. 1 तेसलोनिकांक 5:18. आनी खंयच्या परिस्थितीन आर्गां दियात आनी कितें आनी आशिर्वाद दी. कितें आशिर्वाद दी. आर्गां दियात वो आर्गां दी आनी मुनात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबे अशें करून तुमी देवाची खोशी पालतात. आनी वर्स 19 पवित्र आत्म्याचे वरगूण आडावं नाकात. आतां पवित्र आत्म्याचे वरगूण आडूंक मुणगे ताका वावरूंक दिनाकात. जर हांवें आर्गां दिवचें बंद करीत आनी तारकार करून गुणगुणूंक सुरू केल्यार हांव म्हज्या सोयेकाराक रावता आसतना तेन्ना आमी चड करून तारकार करतात. चला जितलो ओगलो वेळ तूं रावंक जाय तितलें अदीक तुका गुणगुणूंक तालनी येतली. म्हाका रावंक पडटोच हांव अशें करूंक शिकल्या दर पावटी तें म्हज्या मनान येतोच. जोरी दुस्मानान पासून एक भावना घालूंक तोजवीत केल्यार वय तूं जाणय 10 वर्सां जालीं तूं ह्या विशीं उलयताय. देव म्हाका शिकयता करूंक तोंड उकडून म्हणूंक देवा आर्गां दिता. हांव तुका आर्गां दिता तूं वावुरताय म्हूण. म्हाका तें दिसना, म्हाका लागना, पूण तूं वावुरताय आनी अकस्मात हांव पळयतलीं. हांव पळयतलीं तुवें परद्यार फाटल्यान केल्या वावुरचो परिणाम. तुमी कितलीं जाणां जाणा देव ह्याच वेळार संवसारान तुज्या जिवितान वावुरता म्हूण तुज्या जिवितान
जेन्ना आमी कांय महान वस्तू जाल्ल्यो पळयतात हाचो अर्थ न्हय त्या वेळार देवान आमकां करूंक निर्णय घेतलेलो म्हूण तो ताचेर वावरीत आसा. परिस्थिती एकठांय हाडून, काळजां बदलून, मनां बदलून, अधिकार बदलून, राष्ट्र बदलून आनी उपरांत अकस्मात आमी पळयतात ते महान वस्त जाली आनी आमी म्हणटात ओ इश्टा पळय देवान कितें केलां, ह्या वेळार देव कितें पूण कोत्ता आनी आतां आमी देवाक आर्गां दिवंक गरज. देवा संवसार तुज्या ताब्यांत आसा म्हूण तुका आर्गां दिता, दुस्मानाक जैत मेळचें ना म्हूण आर्गां तुका देवा की सगळीं राष्ट्रां तुका मोहिमा दितली, आर्गां तुका देवा की सगळ्या संवसारांक तुजी मोहिमा उच्चारतली. आमकां जिवितान आनिकूय येस मेळटलो जर आमी दान मन दवरीत आमी कितें म्हणूंक जाय ताचेर, न्हय कितें म्हणूंक नाका ताचेर. तर निर्णय घे बरोवंक तुजें काळीज आनी तोंड देव तुजें सवें म्हणटा त्या उतरांनी आनी तुजे परिस्थितीन. आनी ज्यो वस्तू तुवें दुसऱ्या लोकां थंय म्हणूंक जाय आनी पळय तुजें जिवीत सारकेंच बरें जातलें अशें तुवें करतोस आनी तुमचो मोग करता आनी तुमची काळजी घेता आनी तुज्या जिविताक ताची व्हड येवजण आसा आनी हें तूं विसर नाका. तर बरो दीस तुका आवडटा. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.